कथाकार रामनाथ गावडे हांची ही कथा. कथेचे नाव पिशाक पिपळ. सादर करपी उदय म्हामरो. दनपारच्या वताची कड निबर जावपाची वाट पळयत बसलेल्या वासूचे काळीज वगीच फडफडलेल्या वरी जाताले. हातींतली विडी जीव सोपोवंक वसवसलेले वरी आपशीच त्याच्या तोंडात वयताली तशी भायर सरताली. तिजो तो धुंवर तेच्या पोटांत वयतालो, काळजांत रिगतालो काय हवेंत विरतालो म्हणपाचो कांयच पत्तो लागनासलो. हरशीं तेका धुल्लावरी धुंवरूय खावपाची संवय जाल्ली. ते संवयेकूच तो बळी पडलेलो. आडदांड वासू दम्यान लागीं येयल्लो. हरशीं कामाक तो वाग. एकदां कित्याकय हात घातलो म्हणटकीर ते तडीक लायले बगर तेका दोळो लागनासलो. अवचित तेका कोणाची तरी सावळी दिसली. तसो तो निकतोच भानार येयल्ले वरी गडबडत उठलो. भितोडेक दवरिल्ली कायल आनी कुदळ उखल्ली आनी वताची पर्वा करिनासतना नेटान चलपाक लागलो. पूण फाटल्यान आड्डतल्या नातवान तेका परतुपाक लायलेंच. तेका खबर आसलें आपल्याक उखल्ले बगर तो थारचो ना. तेणेन तेका तसोच उबारून खानार घेतलो आनी सून तेका व्हरू नाका म्हणटा आसतनाय तो चलत रावलो. ह्या दिसांनी तो लागींच एके मळयेरशी बांय खणटालो. मानाय कामेरी कोणूच मेळना. 2 दीस येयल्यार 4 दीस फटिंगपणां करतात म्हणून तो कोणाची वाट पळयनासतना आपल्याच्यान जाता तितले मेरेन हाडां धोडायतालो, आतकोड्यांक पीळ घालतालो. ती बांय म्हणजे तेच्या अस्तित्वाचो व्हड प्रश्न जावन पडलेली. नातवाक एके काजीचे सावळेत बसयलो आनी तकलेक वालो बांदून तळपाचेर घाव घालीत रावलो. उदकाचे आशेक सोशेल्ल्या आंगांतल्यान घामाच्यो पावळ्यो खिणा भितर वचपाक लागल्यो. आजो खणटालो, मागीर नातू तरी कसो उगी रावतलो. तोय कट्टी बडी घेवन उडयल्ले मातयेचे राशीर आपुणूय बांय खणपाक लागलो. तेचे 3-4 वर्साचे तन्ने आंग कडकडीत वतान करपताले, हात पांय भाजताले, तरी तेचोय हुस्को आज्याच्या हुस्क्या बगर दुसरो नासलो. तेच्योय पावळ्यो देंवपाक लागल्यो, नाकांतल्यान शेंबडाच्यो, दाट दाट धुल्लाच्यो. नातवाचो तो अवतार पळोवन वासूची गालफडां आपशींच खोशयेन पेंचली. आरे बाबू, हेवटेन बी येयशीत आं, पडटलो. थंयच कुशीक खेळ. कामेरी येयसर हांव इतलेंच खणटां, मागीर तुका हांव बिबे चिरून दितलो. चल चल, थंय सावळेक बस पळोवया. पूण तो आयकल्यार तेचो नातू कसलो तर. तो आपली बांय बांदपाक गुल्ल जाल्लो. जसजशी ती आकाराक येताली तसतशी तेची उमेद करपतल्या आंगाचेर कळशे कशी वत्ताली. हेवटेन वासूचे उगडिल्ले तोंड बंद जायना जालें. नातवाक गजाली सांगताले काय तेचें मन हलकें करताले कांयच कळनासलें. उजो लागलो त्या मिनेराच्या घराक आनी आमचो सत्यानाश केलो. काय बरी झर व्हांवताली. बांद घालतकीर गिमभर शेताबाटाक जाय तितलें उदक पावतालें. वगीच हांवें येदे व्हडले कुळागर फुलोवना. तळपां फोडून कवाथे लायले. बानाधडेक केळी फुलयल्यो. भाजीपालो लोकांक असोच खावयलो. मायात लोकाल्यो बांयो सुकताल्यो तेन्ना हे झरीचें उदक न्हावपाक खावपाक लोक खंयच्या खंयच्यान येताले. आनी अंदू संवसार पाडवो लागचे पयलींच उदकाच्या थेंब्याक आमकां तळमळचें पडलां. देवा, आतां आमचे मुखार कशें जावपाचें रे? शेतां भाताक, गोरवां वासराक उदक खंयच्यान हाडपाचें? काय बऱ्या कवाथ्यांनी माडयांनी निकतो जीव धरलेलो. तेंचो आतां जीव कसो साल्वार जातलो काय? देवा देवा, तुका उलो करून हांव आतां थकलां. तुजेर भरिभार दवरून कुदळीक हात घाला. पिकासाक पाजण लायल्या. आतां म्हाजो हो कोंब वाडोवपाची जबाबदारी तुवें आतां तुज्या भुजार घेवचीच पडटली. खणटा खणटा मदींच थारून तो आपल्या हातीचेर नेटान थुकलो आनी हात चोळीत परत पिकासाच्या दाण्याक हात घातलो. तेन्ना तेचो नातू दोळे बारीक करून तेकाच पळयतालो. तो कोणाक कितें सांगता हेंच तेका कळनासलें. भोंवतणी आपले बगर आनी कोणूच ना. मागीर आजो अशें कित्याक बडबडटा काय अशें तेका 2-3दां विचारीन दिसलें. पूण तो आपलेच तंद्रेन आसलेल्यान वगीच रावलो. इतल्यान दोगां कामेरी येयली आनी वासूक हडकुपाक लागली. दादो, नातवाक कसल्यो गजाली सांगता रे? पूण तेंकां जाप दिवचीशी ताका दिसली ना.
सुर्याक पळोवन अदमास घेतलो आनी धडेवयल्यो कायली घेवन बेजारून सो आपुणूच कायली भरपाक लागलो. कायली भरतकीर एक हात कमरार दवरून तो तेंची वाट पळोवपाक लागलो. पुणून ती कितलोसोच वगत बांयची सपनाच देवाना जाली. तेंची तयारी सोपना जाली तेन्ना आपशीच तेजो आवाज चडलो. आगो जायना तुमचें, दीस खंय पावला पळयला आनी तो रघू खंय पावलो, म्हाज्यान कांय खणपाक जायना. विचार मरे तेच्या पुताक, बाबू पप्पा खंय गेला रे, मोटको लाव काय काड्डू का धरूं. केन्ना ह्या पोराक अक्कल येतली म्हूण देवाक खबर. बायल भुरगेकार जालो तरी अजूनय हागोन गू खाता. हे आयतें आसा तें सांबाळपाक जायना. उत्पन्न आनी कशें करतलो देवाक खबर. आरे दादो, सकयल कोण जमीनशी मागता मरे. जमीन मागता? पंचायतीन व्हाळाचेर बांद बांदून दिता म्हटलेलें. बांद बांदता जाल्यार वयल्या काजींनी कित्याक मागता तर. पळयता आसतले अदमास घेवन उदक खंय मेरेन पावता तें. आरे पंचायतींतलें जाल्यार एकलो तरी आमचे वळखीचो आसपाचो न्हू. मागीर कोणशें दिसता तर तुका. कोणाक खबर, आमकां अशें मांडोन पळयताले. हारशाचें एक मिशीन कशें एका तिकट्यार दवरून फोटूशे काडटाले. आतां मात वासूच्यान रावपाक जालें ना. तेचें दुबावी मन हुस्क्यान तळमळपाक लागलें. कोणे तरी ओडून काडलेली वरी तो तसोच वयर चडलो आनी कामेऱ्याक कितें तरी सांगत नेटान चलत रावलो. खणटा आसतना जितली तेका खरस मारून आसली तेच्यानूय चड आतां तेका चलतना धाप मारपाक लागलेली. कारण तेका खबर आसलें आपलो हुस्को दैत्य रुपान अप्रत्यक्षपणान आकाराक येतालो. पलतडची खण इल्ले इल्ले भयानक रूप धारण करताली. जितली ती खोल वयताली तितलीच ती नेटान रुंद रुंद जाताली. एक एक दोंगर म्हणटा मळां आनी कितलीशींच थळां तिणें गिळून उडयली. आनी आयज तिचे हातपांय इल्ले इल्ले कुशीचे भुंयेर पातळटाले. राक्षीण जशी आदीं आपलेच सावळेन मुखाल्ल्याचें मन हरण करता आनी उपरांत त्या जिवाचेर वागरे घालून तेचें भक्षण करता, तेच परी ह्यो खणी आदीं धुल्लान जीव घुस्मटायता, मागीर उदक पाणी सावळी देवळी रुखां वाली शेतां भाटां एक एक गिळीत रावता. मनशा वांगडा असंख्य जीव जातीक धांवडायत हुंदरा माजराचे खेळ करता. आनी आयज वासू हुंदरावरी जावन फाटीक राक्षीण लागलेली वरी धडपडटालो. वाट हरशी लागचीच, पण आपूण थंय पावून पावना अशें तेका दिसतालें. ते जमीन मापून जावचे पयलीं तेका थंय पावपाक जाय आसलें. जणू काय ते मेस्तले तितली जमीन तेंची जावपाची आसली. आरे हय, कितें करता रे थंय? ते दिसना बरोबर वासून देखणो घातलो. तसो तांबडी बडी घेवन जोख दितलो पोर आपल्याक जणू काय कोण तरी मारपाक येयल्ले वरी अचळी वचून कुशीक दवरिल्ले जिपीत बसलो. कोणाक सांगून तुमी भितर सरल्या? मार बापायचो फात असलेल्या वरी कसली मापाक येता? पयलीं भायर सरतले. तुमच्या त्या पात्रांवाक आनी साहेबाकूय हांव कितें सांगपाचें तें सांगलां. तुमी आनी हांगा येवन आमच्या घरादाराक उजो लावपाची गरज ना. तो तोंडाक येता तें कडकडत उलयत आसलो. आंगातलो खतखतो फेसावरी भायर सरतालो. धाप मारून जीव गळ्याक लागलेलो तरी तेचें तोंड सवत आसलें. पूण मदीं एकल्यानूय जाप काडली ना. चडूच खरस मारतकीर तो कांय खीण नजो जावन रावलो. तेन्ना एक गुंडावरी दिसतल्या जिपींतल्या दादल्यान तोंड उगडलें. आरे वासुदात, हांगा यो रे. आमी तुजे जमनीची सर्वे केली म्हणजे कितें ती तुका आमकांच दिवची पडटली अशें कितें आसा? तुका दीन दिसल्यार दिवपाची, ना जाल्यार आरे हांवें 1000 फावटी ना म्हूण सांगलां आसतनाय तुमी परत हांगा पावल दवरलेंच कशें? तें तुजें खरें गा, पूण कितें आसा, आमी कुशीची जमीन घेतल्या. आतां तुजी कितली ती कडेक काडटले जाल्यार हें सगळें करचेंच पडटा. तुमच्या मॅनेजराक हांवें सगळो प्लान दाखयला आनी शिटकायला. अशें तशें कितेंय जाल्यार बरें जावचें ना म्हणून. मागीर तुमी कशे येयले तर हांगा? म्हणजे चेड्यान तुका कांय सांगू ना? तेज्या तोंडाक लाय चुट्टी. त्या चेड्यानूच ही सगळी वाट लायल्या. सांगता आसतना सगळ्या कागदपत्रांच्यो कॉपयो व्हरोन त्या मनशा कडेन दिल्या. बरें, तें आसूं. आतां तूं कितें कर म्हणटा? तूं चल म्हणटा जाल्यार वयता. उपरांत वासू कितेंय म्हणचे पयलीं
तेणेनूच गाडी चालू केली आणि तो तडक वाटेक लागलो. हेवटेन तानेन भुकेन दोळ्याकडे काळोख येयल्ले वरी वासू सुकलेल्या खोडाक घश्टत थंयच निबर वतात तकली चिड्डीत बसलो. ह्या दिसांनी जायत्यो धाकल्यो गाडयो वाट काडीत वासूच्या घराविशीं येताल्यो. पूण एक दीस अचकीत पुलिसांची गाडी दारात पळोवन तेज्या काळजांत किस्स जालें. हरशी कोणाची गाडी पळयतकीच तेचें तोंड तिडकीन आपशींच उगडटालें. पूण खाकी कपड्याक पळयतकूच आपशींच तेची वाचा बंद पडली. कितें साहेब, कितें काम आसलें? तेचो चेडो कोणाक तरी वळखल्ले वरी हांसत मुखार गेलो. साहेबान तुमकां दोगांयकूय फाल्यां सकाळीं 10 पुलीस स्टेशनार आपयल्या. आमकां कितें जालें साहेब? तें थंय येतकीर कळटलें. अशें कितें जालां तर? वासून अळंग तोंड उगडलें. तुमी बेकायदेशीर दुरीग बी बांदलां अशी कागाळ आसा. तशें जाल्यार ती कंपनीचीच चाल आसतली, पुणून तो दुरीग तेंचे जमनीत पडना आनी तो कितें आयचो कालचो न्हू. तेका उणीच 25-30 वर्सां तरी जातली. अंदूच दोळ्याक तोपलो खंय तो? तें आमकां खबर ना. तुजे कडेन कितें दुकुमेंत लायसन बी आसल्यार घेवन यो. अशें म्हणून ते गेले. बरेच पयस पावले. दिसनाशें जालें तरी वासू तांकां पळयत आसलो. तेची विचारचक्रांच बंद पडलेली. तसोच सुन्न मनान कुदळीक हात घातलो, पूण ती उखलपाक आपल्याक शक्तूच ना अशें ताका दिसपाक लागलें. दुसरे दिसा कितें जावपाचें तेंच जालें. दुरीग बेकायदेशीर जालो, गोठोय बेकायदेशीर जालो आनी पिकावळूय बेकायदेशीर म्हणपाक लागले. तें आयकून पुतान पयलेंच बे म्हणलें. पूण वासू सगळो धीर कोणेन तरी काडून घेतलेले वरी जावनूय केदेंय अरिश्ट परतितलो म्हणपाचो मनांतल्या मनांत निश्चय करतालो. अशा जायते केशींनी तेका घुस्पायल्लो. फाटलीं 2-3 वर्सां नाका पुरो करून सोडलेलो. तेचें एकोडेच आसा, गांवा पासून मातशें पयस. तरी तो जायत्या जाणांच्या दारार भोंविल्लो. वकील आदोगाद केल्ले, पूण प्रत्येकान आपलो सुवार्थूच पळयलो. गाडी, घोडो, पयसो हेंच जणू काय तेचें ध्येय जाल्लें. दर दिसा वासूच्या आंगार नवी नवी केश येताली, तशें नवे नवे हांयस येताले. पुणून तो कोणाकूच भीक घालिनासलो. आयजूय अश्यो 2 गाडयो सकाळ फुडें तेच्या दारांत येयल्यो, पूण कोणेच तेंची पर्वा केली ना. ते बरोच वगत वगीच रावले आनी अचळी एक-एकलो येवन तेंच्या खळ्यांत रावले. तोंड धुयतलो वासू मोठ्या मोठ्यान आवाज काडटालो. तो खोकता, जीभ घासता काय कोणाचेर थुकता कांयच कळनासलें. तेचे सगळे खेळ जायसर ते सगळे वगीच रावले. मागीर मात एकल्याच्यान वगी रावपाक जालें ना. वासुदाद, अरे तुमकां 1000 फावटी सांगलें, म्हाका हे पिकेची नाशाडी करून फोंडांत पडपाचें ना. तुमी कितें दितले ते हांव 4 दीस खातलो. फाल्यां म्हाज्या भुरग्या बाळांनी कितें करपाचें? अशें कित्याक म्हणटा तूं? तुका मेळटल्या पयशांनी हेच्यानूय बरें भाट तूं जाय थंय घे मरे. शिवाय तुज्या पुताक धंदो करपाक आमी 2 ट्रक दितात. नाका नाका, कांयच नाका तुमचें. आमी आसा तीच देवादयेन बरी आसा. बरें, तुजें म्हणणें कितें आसा तें तरी सांग. म्हणणें आनी कितें? तुमी जें कितें सांगलां तें आयज मेरेन खरें केलां? लोकांक भिकेक लावपाचे दुवाळे येवं जाता तुमकां. पलतडचो एकलो तरी आयज सुखी आसा रे? त्या आमच्या मधूचे शेत दोंगर सगळें घेतलें तुमी. तेका बरो फुसलायलो. मागीर आयज तेचे लाख गेले खंय? मोदूक आमचे कंपनीन उठोवना. आमी जांकां कोणाक कितें दिलां तांच्या दारांत आयज 4 तरी ट्रक आसा. कार, बरी घरां सगळें आसा. फाल्यां तुजोय पूत बरो वर्रात भोंवतलो, टेर्रासाचें घर बांदतलो, गाडी घेतलो. ही तेंची उतरां आयकून रघूचे गाल आपशींच फुल्ले. पूण वासूक एकूय तेंचें उतर आयकुपाचें नासलें. तुमची ती लाशी सपनां म्हाका दाखोव नाका आनी कोणूय पिसो मेळटा जाल्यार पळयात अशें म्हणून तो तडक घरांत रिगलो. हें पळय वासुदाद, कंपनीन आपलो आंकडो वाडयला. 5 लाख सुबेज आनी कारूय दिवपाची थारायल्या. पूण वासू घरांत गेल्या उपरांत फाटल्यान त्या वातावरणाचेर आपशींच पड्डो पडलो आनी प्रत्येक जाण आपापल्या वाटेक लागले. गरमी वाडटा तसो एक एक प्रस्नूय तापपाक लागलो. शेतांतल्या कुणग्यांनी धाळो पडपाक लागल्यो. पोटरार येयल्लें भात करपुपाक लागलें.
जायत्या रोप्यांची पानां उदकाक लागून बावपाक लागली. तें एक एक पळोवन वासूचो जीव अस्वस्थ जावपाक लागलो. तेची न्हीद तर केन्नाच मेल्ली. अशेच एके फांतोडेर भयानक सपनांतल्यान तो जागो जालो आनी घरांतल्या सगळ्यांक उठोवन ताकतिकेन बांय खणपाच्या वावराक भायर काडपाक लागलो. पण कोणाचीच तयारी ना तें पळोवन तो एकलोच कुदळ खांदार मारून चलत रावलो. जिवाक पुरो जायसर तो एकलोच वावुरलो. उदक आतां लागींच आसा म्हणपाची सुलूस लागत सावन तेचो जिवूय ल्हवजावपाक लागलेलो. तेणेन पळयलें कामेरी मानाय येवपाक आजुनूय कळाव आसा. तो तसोच सरलो आनी कुणग्यांनी वगीच भोंवपाक लागलो. इतल्यान च्या घेवन येतले सुनेन तेका उलो मारलो. दादो, पुलिसांची गाडी येयल्या, तुका खणीर आपयला. तरी तो वगीच रावलो आनी च्या घेवन परत वावराक लागलो. उपरांत पुतान आनी बायलेनूय तेंच सांगलें. खणीर आपयला तरी तेणेन काना मनार घेतलें ना. केन्ना एकदां बांयत फुट्टलो झरो पळयता अशें तेका जाल्लें. तळूय उदकान धबधबीत जाल्लो. रोखडीच इकरा जावन गेली. कामाची गती मंदावली. येवन गेल्ली जीप परत येयली. एक पुलीस नीट बांयचेर येयलो आनी नेटान कितें तरी उलोवन चलत रावलो. तेची ती धमकायिल्ली उतरां आयकून तेका वगीच भंयसो दिसपाक लागलो. बरें चिंतलें आनी संवये प्रमाण खांदार कुदळ मारून आडवाटेन चलत रावलो. तो खणी वशी वयता अशें दिसतकीर पुताकूय वगीच हुस्कोसो जालो. आरे बाबो, ती कुदळ खंय व्हरता रे? खांदार कुदळ पळोवन तेकाय खिणभर कशेशेंच दिसलें. पूण तेका ती आपलेच कुडीचो भाग आसलेले वरी सकयल दवरीन दिसना जाली. पूण तोंडाक मात आपशींच उतरां फुटली. येतना मेस्ता कडल्यान मातशी पाजून हाडटा. तेची ती दशा रघूचे नदरेंतल्यान सुटली ना. तोय तेचे फाटोफाट चलत रावलो. हुस्क्याचे वजे प्रत्येकाच्या माथ्यार फातरांचो दाळ कसो चडत आसले. यो जाल्यार ऑफिसा कडेन तरेकवार गाडयो शिंवडल्ल्यो. थंयचें तें वातावरण पळोवन वगीच तेका भंयसो दिसपाक लागलो. कोणेन तरी तेका येता तो पळयलो आनी सोमतो साहेब लोक बसलेले थंयच घेवन गेलो. भितरलें वातावरण पळोवन आपशींच तेका थरथरो भरलो. तेका पळयतकच चलतली बसका आपशींच बंद पडली. आरे वासुदार, यो यो बस. आनी ही कुदळशी घेवन कोणाक मारपाक भोंवता? एकलो उठून तेका खुर्ची दिवपाक लागलो. पूण तो बसलो ना. कुदळ पांयाकडे धरून तिच्या आदारान उबोच रावलो. मागीर कितें तें तुजें थल्लें मरे? दुसऱ्यान सोमतोच विशय काडलो. थरपाचें आनी कितें? म्हाका म्हाजी जमीन दिवपाची ना. वासूची उतरां थरथरली. अशें म्हणना फुडें आपशींच तेका घेरावसो पडलो. तुजी जमीन? तुजी जमीन खंयची? ती जमीन सरकारी. ती सगळी आमचे कंपनीच्या सेसान येता. पळयतलो तूं? तें म्हाका कांयच खबर ना. हांव मामलेदाराक फोर फारीक करतां आनी पंचायतीकूय टॅक्स दितां. तरी ते जमनीचो हक्क आमचे कडेन आसा. पळयतलो तूं? कळटा तुका वाचपाक? वत तुजो चलो मरे. आरे यो रे, पळय आनी सांग तुज्या बापायक. तो कितें पळयतलो? आमकां कांयच पळोवपाचें ना. म्हाज्या आज्या पणज्यान दोंगर शिनोवन ती कसवड केल्या. ती तुमची म्हणली म्हूण तुमची कशी जातली? अरे ताचेच तर आमी तुका पयशे फारीक करता न्ही. आनी म्हाका एक सांग रे, ती थंय बांय तूं कोणाक सांगून मारता? लायसन घेतला तुवें? लायसन कित्याक घेवपाक जाय? उदकाक लागून मारता. उदका बगर आमी तळमळोन मरपाचें? काय बरी 12 म्हयने म्हाजी झर व्हांवताली. तुमचे खणीक लागून सगळें आटोवन गेलें. व्हाळी ना नैपत जाली आनी घोटभर पितले म्हणल्यार रेबो सुदीक मेळपाक कुसतात. झर व्हाळ कितें उलयता रे तूं? थंय कितें आसलें? वगीच आमी इतलें उत्पन्न केलें? बरें, आमी फट सांगता जाल्यार ह्या सायबाकूच विचार. सरकारी मनीस तो काय फट उलोवचो ना. वासू, ते सांगतात तें खरें आसा. हो पळय, तूं म्हणटा त्या जाग्याचो प्लॅन बारीकसाणेन पळय. हें तुजें घर आनी शेतूय आसा. पूण हांगा झर व्हाळ बांय तसलें कांयच दाखोवना. ना साहेब, खंय तरी आडेकडेक आसतलें. कित्याक फट सांग. हें पळय, सामकें क्लियर दिसता मरे. आनी आसलेंय जाल्यार ती सरकारी मालमत्ती जाता, तुजी जायना. आनी वासू, हो पळय सरकारी मान्यताय मेळिल्लो रिजनल प्लॅन.
हातूंत तूं म्हणटा ती सगळी जमीन मायनिंग लीज म्हणून दाखयिल्ली आसा. ते एक एकलो उलयतना चारूय वाटांनी घुरी घालून आपले कुडके काडटा अशें ताका दिसपाक लागलें. कोणाक कितें सांगचें आनी कोणाचें आयकुचें हेंच ताका कळना जालें. मेजार मेजभर पातळायिल्लो तो येद्दो व्हडलो रंगीत प्लॅन तर ताका खावंकूच उठलेली वरी दिसतालो. साहेब, तुमच्या ह्या प्लॅनाचेर कितें तरी चुकलां जातलें. म्हाजे कडल्या प्लॅनाचेर सगळें आसा. आरे, त्याय प्लॅनाची कॉपी आसा आमचे कडेन, तेचेरूय ना. अशें कशें जातलें? आसपाकूच जाय. उदका पाणया बगर कोण जगपाक शकता? तें आमी नकळो, पूण ह्या प्लॅनाचेर घर सोडून तुजें अशें आनी कांयच ना. मागीर झर तरी खंयची आसतली? आसतली साहेब. म्हाजी नदर मातशी मेळ्ळी जाल्या, पूण तुमकां तरी दिसतली साहेब. आरे रघु, पळय रे, आमची झर खंय दिसता जाल्यार. तो कितें सांगतलो? आसल्यार दाखयतलो मरे. ना आसतलीच. ही पळय, हांगाच आसा ती. देवतेची निशाणी ती कशी ना जातली? आरे पाप्या, ना रे. हे पळय, कितलेशेच प्लॅन आसा आमचे कडेन, पूण मायन सोडून एकाय प्लॅनार तुजी झर व्हाळ कांयच ना. ना, आसा हांगाच आसा. आरे, ती निखटी झर न्हू. दोंगर माथांतल्यान पाझरतली देवी ती कशी ना जातली? ही पळय, हांगाच आसा. अशें म्हणत तो प्लॅना वयले एकेच सुवातेर नेटान बोट तोपलेले वरी करपाक लागलो. तरी ते नाच म्हणटाले. त्यांच्या त्या आरत्या परत्या नानाऱ्यांनी वासूची तकली खणखणून दोळ्या सामकार काळोख येवपाक लागलो. आपल्याक कितें जाता हेंच ताका कळना जालें. कोण तरी जीव कोंचून काडलेली वरी त्यांच्या काळजांत असह्य वेदना जावपाक लागल्यो. आरे, तूं वगीच बोटां धडो नाका. थंय कांयच जावपाचें ना. ना जातलेंच. ती झर कितें आयची कालची न्हू. मनीस किल्लोच्या पयलीं ती अवतरलेली. व्हाळा दर्याचो जल्म वगीच जावना. ही पळय हांगाच अशें म्हणत भार भरलेले वरी कुदळ उखडून नेटान त्या प्लॅनार तो खणीत रावलो.